दिवचलची ID6 जोडून फुडें वचपी कातर वाड्याचे धड रस्तो ना। आमकां पक्को रस्तो दियात अशी मागणी थळव्या लोकांची आसा। रस्तो जालो ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थंयसरल्या लोकांनी 8 दीस पयलीं दिल्ली। देखून ग्रामस्थ गांवकारां मदीं खवदळ। आमी कोणाचे धमकेक भीक घालिना अशें ग्रामस्थ गांवकारांनी स्पश्ट करून कोणी तो रस्तो करून दाखोवचो अशें स्पश्ट केला। आम्ही असा इंडस्ट्रियल म्हणजे ID6 जो रोड आता जे व्हिडिओ व्हायरल करतालो त्या रोडाक असा। ह्यो प्रॉपर्टी आमच्यो पर्सनल आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेले आसा। तेंच्यांनी जे कोण व्हिडिओ घालता तेंच्यांनी जो जागो घेतलो तेन्ना तेंच्यांनी हो विचार करूंक ना की तेंकां रोड खंयचो, जेंच्या कडसून जागो घेतलो तेंकां तेंच्यांनी विचारूंक ना की बाबा तेंकां रोड खंयचो काय म्हणून। आणि ती आता आमचेर जबरदस्ती करता, ती गव्हर्नमेंटाचेर जबरदस्ती करता की आमचेर प्रेशर हाडपाचो आणि आमी ही जागा तेंकां दिवपाची। आमच्या मतान आमी आमचो जागो दिना, कारण की ही आमची शेतां, ही आमी रोयताली आणि आता हेच्या फुडें आमी परत रोयतली आणि ह्यो जागो आमचे आसा तेन्ना आमी तेंकां जागे दिवची ना। तेंच्यांनी आपल्या रोडाचो वेवस्था आपूण करपाची आणि आमचेर गव्हर्नमेंटान प्रेशर हाडचो न्हू। आमी स्पश्ट सांगता सगळीं जाणां की आमी हे आमचे जागे दिवची ना तेंकां। ते आमचो जो कोण कॉन्सिलर असलो हेंचो हांगासर ID6चो तेचे कडेन सुद्दां आमी सगळे उलयल्ली आसा। तो सांगता की तेचे कडेन 20 जाणांचे NOC आसा। हांव नको खंयच्या लोकांचे 20 जाणांचे, आमच्या लोकांनी कोणीच तेका NOC दिवंक ना हो रोड यूज करपाक। आणि आता हो रोड आमी दवरची ना तर आमी हो रोड बंद करता। नगरसेवक सर्वे करपाक येयल्लो ह्या रस्त्याची तेन्ना आमी हांगासर येयले, दत्तू गांवकार आमी सगळे येयले आनी तेका नीस दाखय म्हटलो आमचो। तेणी नीस दाखयलो तेन्ना तेका क्लियरली सांगलेलें आमी सगळ्यांनी, तूं जर हो रस्तो करताय जाल्यार तूं आमचे 1.5 मिटर घेतलो, तेजे ते सायडीतली ती बाउंड्री आहा कामतीची 1.5 मिटर घेवन तूं रस्तो कर, आमकां रस्तो जाल्लोच जाय म्हणून तेका क्लियर कट सांगलेलें। जेन्ना परत आतां लक्षान येयलें ह्या दिसांनी PWDचे मनीस येयले हांगासर येयले सगळे जाण आनी ते रस्त्याक मेजरमेंट केलें तेन्ना दिसलें की सगळो रस्तो आमच्याच ग्रामस्थ गांवकाराच्या शिरानसून वयता। शिरानसून वचोन सुद्दां ते बाजून आमची थोडी जागा उरता। हो जेन्ना आमकां सांगून करून इतलो आमचो हें करता नगरसेवक, एकूच बाजू तो आमची बाजू लंगडी करता आनी दुसऱ्या बाजूची तो जागा घेयनासतना सगळो रस्तो हें करून दिता, हें सुद्दां कायद्याक बसना। सध्या आमी इंडस्ट्रीन आसा आणि ज्या जाग्याचेर आमी उबी आसा तो जागो आमचो सगळ्या गांवकारांचो पर्सनल। आणि पयलीं हांगा कितें आसली पायवाट आसली आणि आता हांगा लोकांनी कितें केलां आपल्यो गाडयो हाडटात, जाय तेन्ना ते वयतात। म्हाका सांग फाटल्यांची घरां जाला पळय, कोणाक तेंच्यांनी जागो जो घेतला पळय हांगा रस्तो तेंच्यांनी पयलीं प्रोविजन पळयनासतना कसो जागो घेतला आणि कोणा कडल्यान घेतला पळय तेंच्या कडल्यान पयलीं इन्फॉर्मेशन काडा बाबा आमकां जागो खंयचो, रस्तो नासतना तुम्ही कशे हांगा प्लॉट बांदले। हे सगळे जे इलिगल हांगासर जो रस्तो आमचो यूज करता पळय ही आमची पर्सनल प्रॉपर्टी। आमी सगळे ग्रामस्थ हांगा गांवकार हांगा जमलेले आसा। सो एकूच मागता, फाटी जो एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आणि जी कोण जी आपूण व्हडली राणी समजता पळय तिणी एकदम इतलेच लक्षान दवरपाचें ही आमची पर्सनल प्रॉपर्टी। तुका आमी भिना गांवकर, कोणूच तुका आमी भिना, तूं जाता ते कर, आमचो जागो आमी आडयतली आणि आमी हांगा उबीच रावतली, केन्नाच तुका आमच्या जाग्याचेर कब्जा करपाक मेळचो ना, इतलेच तुका हांव सांगता। काहीतरी हांगासर चुकीच्या मार्गान गेल्लेली आसा। PWDन कोणाचीच ओनरान कोणाकूच आपले हितूर घेतलेले ना आसा, विश्वासान घेवंक ना आणि ते खंयच्या बेजीसर तेंच्यांनी वर्क ऑर्डर काडली ती म्हाका खबर ना। खंय तरी हांगासर PWD आपली पोळी भाजून घेवंक सोदता अशें म्हाका तरी दिसता। गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत।